आयज आमी ही बसका घेवची पडली. हे सुरू करता आसतना पयलीं तुमकां पत्रकार भावांक भयणांक म्हजो सलाम, कित्याक तुमी आमचो हो ताळो सगल्याक पावयता आनी सगलें जें कितें हिंगा घडटा आमच्या गोंयांत तें आमकां सगल्यांक कळटा. पूण सुरू करचे आदीं हांव एक विनंती करतलो. स्पेशली आतां जें कितें घडलां वो आमच्या चॅनलाचेर तावन एक धाकटोसो कुडको काडून तुमच्या मदल्या एक TV चॅनलान वायरल केलो. पूण ताका जे कॅप्शन्स दिल्या दे आर डिस्टर्बींग. आमकां विचारूंकूय बीन ना. आमचे जरी तर स्टेटमेंट जाय जाल्यार आमी सदांच उक्त्या मनाचे तुमकां केद्याय वेळार तुमी जरी तर मागलें जाल्यार आमी उलयतात. पूण आमच्या चॅनलाचेर जें आहा तें सगल्यांक पब्लिकली उजार करतले जाल्यार म्हाका दिसता तुमकांय बीन तुमची एज फार एज जर्नलिजम इज कन्सर्न एथिक्स आसा. ती एथिक्स सगल्यांनी तुमी सांबाळची ही आमची विनंती. तर आनीक एक फावटी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा तुमी आयल्यात देखून ह्या वेळार. आनीक जें कितें आतां ह्या दिसांनी घडलां, जो स्टेटमेंट आमच्या पात्रोण, आमचे ए फिरगोजीचो पात्रोण सांव फ्रांसीस शावेर आनी गोंयांत सांव फ्रांसीस शावेराक भेटयल्ली पयली इगर्ज ही आमची चिखलेची. देखून जे आमच्या पात्रोणाचेर हो सांव फ्रांसीस शावेर गोंयचो साहेब ताचेर आड जे कमेंट्स केले, जी उतरां उलयलीं ती आमकां दूख दितात. जरूय कोणेंय कितें उलयलें जाल्यार आमचो सांत धाकटो जायना वो कोणाचोच देव धाकटो जायना. देवाक प्रोटेक्ट करपाक आमची गरज ना, आमकां देवाची गरज आसा. देव आमकां प्रोटेक्ट करता. पूण तरी आसतना आतां हे इन्सिडेंट परतून परतून जावपाक लागल्या देखून आमकां आतां उलोवपाक पडटा. नाजाल्यार आमी हेजेर खरेपणी उलोवपाचें पासून न्हू. हें चलता ताचेर फाटल्यान जो बॅकग्रावंड आहा थिंगा आमकां एक उक्तें जाता तें हें कोण तरी आपणाच्या पॉलिटिकल फायद्याक पासत हो एक डिवायड घालपाक सोदता आमच्या गोंयकारां मदें हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लीम. आनी बकरून आतां ह्या इन्सिडेंटान फाटलीं एक वरसभर हें चालूच आसा. जरूय गोंयकार हेका आजून पासून बळी पडना. देखून सगल्या गोंयकारांक म्हजी शाबासकी, जावं हिंदू, जावं क्रिस्तांव, जावं मुस्लीम, आमी ह्या षडयंत्राक आजून पासून बळी पडूंक ना. आनीक आतां जे भाशेन आमचे गोंयकार उलयतात, हांव म्हणना कॅथलिक्सूच भायर सरल्या वो हिंदूच भायर सरल्या वो मुस्लीम भायर सरल्या, सगळे गोंयकार आयज रस्त्यार आयिल्लो आसा. कित्याक आमकां परतून परतून रस्त्यार येवपाक पडटा जाल्यार हें जें षडयंत्र चल्ललें आसा फाटल्यान, हें षडयंत्र बंद जावपाक जाय. आतां तरी जाणा जावचें की गोंयकार एक आसा आनी आमच्या धर्मभेद घालून आमकां डिवायड करपाक कोणाच्यानूच जायना. तो मागीर भायलो जावं भितरलो जावं, कोण ताचो पॉलिटिकल फायदो काडूंक सोदता जावं वो कोणाक हाडलेले आसात आमचे मदें हो डिवायड घालपाक, कितेंय जावं आमी गोंयकार आमचे मदें डिविजन घालपाचें ना धर्माक लागून. देखून आयज ही जबाबदारी आमकां सगल्यांक आहा. बकरून आमचे विचून काडलेले आसा तांकां ही जबाबदारी आहा. आनी आमकां दिसलें आमचो विचून काडलेलो जो MLA आसा तो खंय तरी बेजबाबदार जालो. आनी बेजबाबदारी न्हूच फकत इतली ओगी रावपाचें इतलेंच न्हू, पूण ताच्या उपरांत जें कितें तो मिस्टर गौतम खट्टर उलयल्लो ताका ताणें एन्डोर्समेंटूय दिलो. आनी हाचो आमी खर निशेध करता. आनी आमचो MLA असो, आमचो MLA म्हणल्यार ही इज रिप्रेझेंटींग अस एट द असेंब्ली. तो जेन्ना उलयता एज MLA ऑफ दाबोली जाल्यार ही इज टॉकिंग फॉर अस. आनीक आमी जें कितें तो उलयला ते माचेर, आनीक गौतम खट्टर हो सांव फ्रांसीस शावेराचेर गोंयच्या साहेबाचेर आड उलयला, ताका एक एन्डोर्समेंट कसो ताणें दिला हाचो आमी खर निशेध करता. आनी जें ताणें केल्लें आसा तें ताणें विड्रॉ करपाक जाय. हो स्टेटमेंट खट्टराचो एक स्टेटमेंट आमकां दुखवलेलो आसा जाल्यार दुसरे वाटेन आमचो आमदार जरी तो हे भाशेन उलयता आनी ताका प्रोटेक्ट करता त्या वेळार जाल्यार ताचेरूय बीन आमकां दूख भोगलेली आसा. देखून आमी मागता आमच्या MLA हें फाटीं घेवचें जी स्टेटमेंट केला. पयले सुवातेर जशें आतां एडवोकेट रिझेरियान म्हणलां तो इन्सिडेंट आनी हो इन्सिडेंट प्लीज डोंट कंपेर.
आनीक इवन आतां परतून परतून एक एकलो थिंगा हेजेर मिडियाचेर उलयता आनी परतून परतून म्हजें नांव काडटा. आय हॅव अ सिरियस ऑब्जेक्शन टू दॅट बिकॉज दीज आर टोटली टू डिफरंट केसीस. आनीक म्हजी केस आहा तितून ऑलरेडी हायकोर्टान ऑर्डर दिली तुमी ती घेवन वाचची, लोकांकूय धाडची. ही शट, केस इज शट. तेजेर हांव मुद्दम कित्याक उलोवंक ना? म्हाका तेजो आनीक एक वर्ड चडोवपाक नाका आसलें. पूण कोर्टान जें कितें काय बरी ऑर्डर दिल्ली आहा तितून ती वाचीत जाल्यार तुमकां कळटलें वेर एक्झॅक्टली लायज द डेवील. पूण हांव तें कंपेर करपाक सोदना. म्हाका बेगीन बेगीन तें अरेस्ट करपाक येयलो. म्हाका पयलीं सद्याक अरेस्ट करूंक ना. ओके, तेंय बीन मातशें क्लॅरिफाय कोत्ता हांव, कित्याक परतून तेंच उलयता फादर बॉलमॅक्साक रोखडोच अरेस्ट केल्लो, रोखडेंच हें केल्लें. ना, म्हाका अरेस्ट करूं ना. म्हाका बेलूय बीन मेळ्ळली, एंटिसिपेटरी बेल मेळ्ळली. आनीक रोखडीच केस जावन हायकोर्टान ती काडली आनी कॉश केली, भायर उडयली. म्हणटच हे दोन कंपेर करप म्हाका दिसता सारकें न्हू. फादर, कॅथलीक एसोसिएशन ऑफ गोवान म्हणल्यार आमी सोशली हे आमदाराक बॉयकॉट करतले म्हणून. It is a kind of stand from their side. What are you going to still continue, because you gave a strong statement against Movin Godino, the way he projects his religion beliefs. पयलीं सद्याक आतां तांकां भायर उडोवपाचे ऑर कितें म्हणटा तें Socially boycott. सोशली बॉयकॉट करतले. हे म्हाका दिसता शूड बी इंडिविज्युअल स्टेटमेंट ऑर इंडिविज्युअल डिसिजन. हेजेर आमी एज एन ऑर्गनायझेशन ऑर एज अ पॅरीश हेजेर आमी केन्नाच कोणूय पॅरिशनरांक पासून सांगचें ना बॉयकॉट कर म्हूण. पूण आमच्या पॅरिशनराक आमी सांगतले जें कितें घडटा तेजेर मातशें नियाळ करात, सारकें पळयात, अंडरस्टँड जावात आनी अकॉर्डिंगली जेन्ना वोट मारपाक जाय नोबडी शूड इन्फ्लुएन्स इट, नायदर द रिलिजियस लिडर्स नॉर द सोशल लिडर्स नॉर एनी एसोसिएशन. लोकांचें मत मारपाचें आहा तें आमी इन्फ्लुएन्स करपाक जायना. पूण जें कितें रॉंग आहा तें आमी कंडेम करपाक जाय. बिकॉज जें रॉंग पब्लिकली केल्लें आहा तें आमी प्रायवेटली येवन कंडेम केल्यार जायना. जे पब्लिकली केला ते पब्लिकली कंडेम करपाक जाय. ह्या पासत हांवें तें पब्लिकली कंडेम केला बिकॉज इट इज क्रिएटींग एक डिफरंट टायप ऑफ सिट्युएशन फॉर यंग पीपल. आयज आमचे यंग लोक यूथ आहा तांकां दिसता ना दॅट इज ओके वॉट दीस मिनिस्टर इज डुईंग इज ओके. ह्या वाटेन राव की आपण नांव आहा तें कॅथलीक, पूण दुसरे वाटेन तूं सगल्याकूच उडी मारता, मोदें तूं न्हेसता एके भाशेन, मोदें तूं पुजा कोत्ता म्हूण दाखयता, इनफॅक्ट दुसऱ्या धर्माक भश्टायता. पूण हेजेर जर तर आमी कांयच उलयना जाल्यार आमचे यूथ आहा, भुरगे आहा ते समजतले की इन आर रिलिजन दॅट इज ओके बट इट इज नॉट ओके. आनी ह्या पासत हो स्टेटमेंट हो एक सॉर्ट ऑफ अ बॉडी मारची पडली ती हांवें पब्लिकली मारल्या त्या कारणाक लागून. मॉविन गुदिनाक सकयल उडोवपाक लागून न्हू. आय हॅव नथींग अगेन्स्ट मिस्टर मॉविन गुदिनो. बट आतां जे करीत 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 आयले आहा ते अशेंच चालूच आहा आनी इट इज बींग रिपिटेड. हे फकत हे पावटीक न्हू, हेज्यावन पयलीं जायते पावटी केला, आमी ओगी रावल्या. And the youth have questioned us why church is not talking against it, why church is not calling the attention. तेकाच व्हरून तिका मुखार कित्याक बसयता, तेका कित्याक हें करता, which the youth have to know. No, church is not accepting it. What is wrong आणि publicly जें कितें wrong केल्लें आहा तेका public condemnation आसपाक जाय. That is what I have done. If that sorry was accepted, I would not have made a statement about our MLA. हांव तेजेर आड दुसऱ्या तेंचेर हांव आड उलोवंक ना. फकत आमचो मॉविन गुदिनो आमचो आमदार. आय एम ऑल्सो वोटर ओवर हियर. सो सगळे वोटर आहा तेका रायट आहा आपल्या MLAचेर. आनी ह्या पासत ती सॉरी जी म्हणल्यार जशें शोगनान सांगला, आफ्टर सगळो बोवाळ जाल्या उपरांत प्रोटेस्ट भायर सरपाक लागले, मागीर तुमी एक एक लोक गलींतलो भायर सरता आनी कंडेम करता आनी तितून कंडेमनेशन ना. आनीक हे दोन तोंडाचे मालणा भाशेन जालें. आयज तूं एक उलयता, फाल्यां दुसरें उलयता. यू हॅव टू स्टीक टू वॉट यू आर सेयींग. इफ तेका जरी तर दिसलेलें की खट्टरजी म्हणटा तो सारकें उलयल्लो आनी आमकां शिकोवपाक येयला आनी समथींग दॅट वॉज डन रॉंग बाय पक्ष म्हणलेलें, म्हाका समजोंक ना वेदर ही इज रिफरिंग टू पॉलिटिकल पक्ष ऑर सम अदर पक्ष. खंयचे पक्ष ते खबर ना, तें तेणें म्हणलेलें ना. पूण जरी तर इफ ही इज रिफरिंग टू पॉलिटिकल पक्ष हेजेर इट इज व्हेरी व्हेरी क्लियर
कितेंय जाल्यार तुमकां फकत इलेक्शनाचेंच पडलां. आयज जे नारी शक्ती आनी एकूच जे आतां प्रोटेस्ट चल्लेले आहा तेंच पडलेले आहा ओन्ली इलेक्शन. आनी द रियल इश्यूज दॅट आर दे आतां 39A आमचें गोंय पाड घालीत आहा आनी आमच्या हिंगा चिखले दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन मेजर पाड पडलेले आहा आनी तितून भितर आमचो MLA आहा खंय आहा न्हिदलेलो आहा दिसती पडना ऑर ही इज प्रमोटींग इट. आय एम क्वेश्चनिंग. आयज जे आमकां वॉटर कॉन्टॅमिनेशन जाल्लें आहा जो प्रभू वायलेटा आनी आतां न्यू कमेस जाल्लें आतां तास्तू म्हणलेलें हे सगळे आनी प्लस आमचें जे पेट्रोल लिकेज जाल्ली आमचे ग्रावंड वॉटर एक्विफर्स आर डिस्ट्रॉयड. हॅज द MLA इवन स्पोकन वन्स? कितें घेयला एक्शन घेयला? कांयच घेवंक ना. सो असल्या संदर्भान हांव पळयता तें हे जर स्टेटमेंट ओन्ली फॉर इलेक्शन्स. ओके आतां सगळे जे प्रोटेस्ट भायर चल्ले इट इज नॉट जस्ट कॅथलीक प्रोटेस्ट. गोंयकार आयज उठलेलो आहा आनी ह्या पासत आयज मोविन गुदीन आनी ताचे बरोबर दुसरे आहा ते भियेल्ले आहा अशें म्हाका दिसता आनी भिवून हे स्टेटमेंट करपाक लागलेले आहा. नाजाल्यार हे सगळे ऑल द MLAs आनी मिनिस्टर्स आयज जे स्टेटमेंट करपाक लागलेले आहा ते पयले कित्याक येवंक ना? शोगनान विचारला ते भाशेन यूथ इज आस्किंग दॅट क्वेश्चन. आतां कोणाक दाखोवपाक कोत्ता? आमकां दाखोवपाक कोत्ता. सो इट इज व्हेरी क्लियर फॉर अस की आतां ही जी क्रोकोडायल टियर्स जी शेड केल्ली आहा इट इज ओन्ली फॉर इलेक्शन्स. एपीज करपाक. ओके पयलीं दाखोवपाक गडे ट्राय केलें हांव उमक्या धर्माचो मनीस आनीक जी उतरां उलयलें ती तुमी आयकल्या तुमचे कडेन आहा. आय डोंट वॉन्ट टू रिपीट दॅट. तितूंतल्यान सान इट इज व्हेरी व्हेरी क्लियर वेर ही इज हेडींग टू. तो कोणाक नाडपाक सोदता, कोणाक बुलोवपाक सोदता. ओके आनी हें म्हणलेलें आहा यू कॅन फूल सम पीपल फॉर सम टायम. You can fool some people all the time, but you cannot fool all the people all the time. आता हो वेळ आयला सगळ्या गोंयकारांनी समजून हे आमचे जे आतां जे पॉलिटिशियन आहा जाणी गोंयचे पाड घायला, पाड घालीत आहा. आयचो सरकार हे पाड घालीत आसा आनी आमचो निशेध जो आहा तो हे जे पाड घालता तेजेर. आमचो धर्म राखपाक आमी आयज हिंगा उलोवपाची गरज ना. आमच्या धर्माक गरज ना आमी टू बी द डिफेंडर्स ऑफ फेथ. ओके आमचे सांत आहा तांकां सेंट फ्रांसीस झेवियर गोंयच्या सायबाक आमची गरज ना टू डिफेंड हीम. तो तेज्या हेजेर सांत आमची ताका गरज ना. आमकां तेजी गरज आहा एज अ इंटरसेसर फॉर अस. म्हणटच आमचें हें युद्ध जें आहा ही लढाई जी आहा ही धर्माची न्हू. आमी सगळे हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान गोंयकार सगळे एक. पूण आयज जें आमचें गोंयचें पाड जाल्लें आहा तातूंतलें एटेन्शन कुशीन काडपाक ह्यो वस्तू चल्लेल्यो आहा. एकल्याक कोणाक हाडटा मदें आमचो तो वेलिंगकराक हाडलेलो. आतां वेलिंगकराक गोंयच्या सायबाचें टॉपीक कुशीन काडून मराठी दिल्ली आहा. एक एक टॉपीक वयर काडीत आहात. हें गोंयकारांनी आयज समजल्लें आहा. सगलो गोंयकार म्हाका दिसता आयज हें समजलेलो आहा की हे जे एक एक भायर सरता हे धर्माच्या मोगान न्हू, देवाच्या मोगान न्हू, खंयच्या सांताच्या मोगान न्हू, खंयच्या महाराजाच्या मोगान न्हू, पूण आपणाचें जो फायदो आहा पॉलिटिकल फायदो आनी पॉलिटिकल फायदो घेवपाक फकत तांकां डिवायड करपाक जाय आनी द डिविजन करपाक हो आख्खो प्रयत्न चल्लेलो आहा. सगळ्या गोंयकारांक म्हजो सलाम. हिंदुआंक तशेंच कॅथलिकांक तशेंच मुसलमानांक की आमी असल्या मनशांक जावं आमच्या आमदार मंत्र्यांक आमच्या सरकाराक वो जे कोण फायदो काडपाक सोदता तांकां आमी वी हॅव नॉट अलावड देम टू पूट दीस आमचे भितर ही झगडी करपाक आमी दिवंक ना. देखून सगळ्या गोंयकारांक म्हजो सलाम आनी सगळ्या गोंयकारांनी चतूर रावचें. असली हे बेबे एक एकलो वयर चडटा आनी आमचे मदें फुटी घालपाक सोदता तांकां आमी फुटी घालपाक दिवचें ना. आजून पासून आमी सायलंट आहा, ओगी आहा, पासेंस काडून आहा. पासेंस आमचें पिड्ड्यार कोन्न नाका. सरकारा लागीं मागता आमचें पासेंस पिड्ड्यार कोन्न नाका. आमचें म्हणल्यार गोंयकारांचें पासेंस पिड्ड्यार कोन्न नाका. आनीक सोंसूंक जायना. इनाफ इज इनाफ.